नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्र्यांनी मन की बात कार्यावळींतल्यान आणीबाणीक विरोध केल्ल्या लोकांचो काडलो उगडास. मेघालयाच्या एरी सिल्काचे प्रधानमंत्र्यांनी केले कौतुक. योग दीस आणि धर्मीक यात्रांचेरूय केले मन की बात कार्यावळींत उलोवप. राजभवन शुभारंभ. राज्यपाल आपल्या पुस्तक विक्रींतल्यान मेळिल्ल्या रॉयल्टीची येणावळ दितले ह्या येवजणेक. उद्योग क्षेत्रांत गोंय नितळ आणि हरीत दवरूंक फुडाकार घेवचो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. आणि राष्ट्रीय हळद बोर्डाचे मंत्री अमित शाह हांचे हस्तुकी जाले उक्तावण. निजामाबादेत शेतकार रॅलीक केले संबोधित. आणि आता खबरो विस्तारान. आज आकाशवाणीचेर मन की बात या कार्यावळींतल्यान आपले विचार देशवासियां मुखार उक्तायले. ह्या कार्यावळींत आणीबाणीचो उल्लेख करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले की कांय दिसा पयलींच आणीबाणी लागू केल्ल्या दिसाक 50 वर्सां पुराय जाली आनी हो दीस संविधान हत्या दीस म्हूण पाळ्ळो. ह्या निमतान आमी ह्या आणीबाणीक खर विरोध करपी लोकांची याद काडप गरजेचें आसा. ते झुकले नात, तुटले नात आनी राज्य घटनेची राखण करपाक तयार रावले. ह्या वेळार प्रधानमंत्री मोदी हांणी आदल्या व्हड फुडाऱ्यांचोय उल्लेख केलो. तशेंच तांच्या भाशणाचोय कांय वाटो प्रसारीत केलो. संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था. इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था. देश पर इमरजेंसी थोपे जाने के 50 वर्ष कुछ दिन पहले ही पूरे हुए हैं. हम देशवासियों ने संविधान हत्या दिवस मनाया है. हमें हमेशा उन सभी लोगों जिन्होंने इमरजेंसी का डटकर मुकाबला किया था, इससे हमें अपने संविधान को सशक्त बनाए रखने के लिए निरंतर सजग रहने की प्रेरणा मिलती है. एरी सिल्क मेघालय राज्याचे दायज आसा आनी ताका हालींच GI टॅग मेळ्ळा. मेघालयाच्या खासी समाजाच्या कितल्याशाच पिळग्यांनी ही सिल्क काडपाची पद्दत सांबाळून दवरल्या आनी आपल्या कुशळटायेन समृद्ध केल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मन की बात कार्यावळींत सांगलें. रेशमाचे किडे न मारता हे सिल्क काडटा म्हूण ह्या सिल्काक अहिंसा सिल्क म्हणटात अशेंय तांणी सांगलें. आजकल दुनिया में ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है जिनमें हिंसा न हो और प्रकृति पर उनका कोई दुष्प्रभाव न पड़े. इसलिए मेघालय का एरी सिल्क ग्लोबल मार्केट के लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट है. इसकी एक और खास बात है, ये सिल्क सर्दी में गर्म करता है और गर्मियों में ठंडक देता है. इसकी एक खूबी इसे ज्यादातर जगहों के लिए अनुकूल बना देती है. मेघालय की महिलाएं अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए अपनी इस धरोहर को और बड़े स्केल पर आगे बढ़ा रही हैं. मैं मेघालय के लोगों को एरी सिल्क को GI टैग मिलने पर बधाई देता हूं. ग्राहक भारत में बने प्रोडक्ट ही खरीदें और व्यापारी भारत में बने प्रोडक्ट ही बेचें, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई ऊर्जा मिलेगी. अनुवर्सा आंतरराष्ट्रीय योग दिसाक 10 वर्सां पुराय जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात कार्यावळींत योगाचेर विस्तारान उलोवप केलें. शारिरीक आनी मानसीक भलायकी वाडोवपाक योग सगळ्यान विश्वसनीय साधन आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. हमने इस बार योग दिवस की कितनी ही आकर्षक तस्वीरें देखी हैं. विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर 3 लाख लोगों ने एक साथ योग किया. विशाखापत्तनम से ही एक और अद्भुत दृश्य सामने आया. 2000 से ज्यादा आदिवासी छात्रों ने
108 मिनट तक 108 सूर्य नमस्कार किए। सोचिए कितना अनुशासन, कितना समर्पण रहा होगा। हमारे नौसेना के जहाजों पर भी योग की भव्य झलक दिखी। तेलंगाना में 3000 दिव्यांग साथियों ने एक साथ योग शिविर में भाग लिया। उन्होंने दिखाया कि योग किस तरह सशक्तिकरण का माध्यम भी है। दिल्ली के लोगों ने योग को स्वच्छ यमुना के संकल्प से जोड़ा और यमुना तट पर जाकर योग किया। जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, वहां भी लोगों ने योग किया। हिमालय की बर्फीली चोटियां और आईटीबीपी के जवान, वहां भी योग दिखा। साहस और साधना साथ साथ चले। गुजरात के लोगों ने भी एक नया इतिहास रचा। वडनगर में 2121 लोगों ने एक साथ भुजंगासन किया और नया रिकॉर्ड बना दिया। चडशे लोक आपल्या जिणेंत योगाचो आस्पाव करपाक लागल्यात। अनुवर्साची योग दिसाची संकल्पना एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य ही एक घोषणाच न्हय जाल्यार एक दिशा आसा जी आमकां वसुधैव करून दिता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां। तांणी विदेशांत मनयल्ल्या योग दिसाचोय उल्लेख केलो। हर बड़े शहर से योग की तस्वीरें आई और हर तस्वीर में एक बात खास रही, शांति, स्थिरता और संतुलन। इस बार की थीम भी बहुत विशेष थी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, एक दिशा है जो हमें वसुधैव कुटुंबकम का एहसास कराती है। मुझे विश्वास है इस बार के योग दिवस की भव्यता ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग को अपनाने के लिए जरूर प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात कार्यावळीत धार्मीक यात्रांचोय उल्लेख केलो। शरिराची शिस्त, मनाची शुद्धी, एकमेका खातीर मोग, भावपण आनी देवा कडेन जोडपाचे ह्यो यात्रा माध्यम आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें। धार्मीक यात्रा वेळार सेवा करपाची संद म्हळ्यार महाअनुष्ठान अशेंय प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें। ये यात्राएं शरीर के अनुशासन का, मन की शुद्धि का, आपसी प्रेम और भाईचारे का, प्रभु से जुड़ने का माध्यम है। जब कोई भी यात्रा होती है तो जितने लोग यात्रा पर जाते हैं उससे ज्यादा लोग तीर्थ यात्रियों की सेवा के काम में जुड़ते हैं। सेवा भाव से ही मेडिकल कैंप और सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। कितने ही लोग अपने खर्च से तीर्थ यात्रियों के लिए धर्मशालाओं की और रहने की व्यवस्था करते हैं। कैलास मानसरोवर यात्रा, पवित्र अमरनाथ यात्रा आणि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रेचो उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात कार्यावळीत केलो। उत्तर ते दक्षिण आणि उदेंत ते अस्तंत एक भारत श्रेष्ठ भारताचे पडबिंब आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें। जैन हर परंपरा में कैलाश को श्रद्धा और भक्ति का केंद्र माना गया है। साथियों, 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और सावन का पवित्र महीना भी कुछ ही दिन दूर है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये यात्राएं एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव का प्रतिबिंब है। जब हम श्रद्धा भाव से, पूरे समर्पण से और पूरे अनुशासन से अपनी धार्मिक यात्रा संपन्न करते हैं तो उसका फल भी मिलता है। फाटल्या म्हयन्यांत भगवान बुद्ध हांचे पवित्र अवशेष व्हिएतनामांत व्हेल्ले। थंय ते लोकांच्या दर्शना खातीर दवरल्यात। व्हिएतनामांतल्या लोकांनी संदेश धाडून भारता प्रती उपकार मानल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। पवित्र अवशेषों को भारत से वियतनाम ले जाया गया था। वहां के 9 अलग अलग स्थानों पर इन्हें जनता के दर्शन के लिए रखा गया। भारत की पहल एक तरह से वियतनाम के लिए राष्ट्रीय उत्सव बन गई। आप कल्पना कर सकते हैं, करीब 10 करोड़ लोगों की आबादी वाले वियतनाम में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन किए। बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांगजन सभी भाव विभोर थे।
इस यात्रा के प्रति वहां के लोगों में सम्मान का भाव इतना गहरा था कि वियतनाम सरकार ने इसे 12 दिन के लिए और आगे बढ़ाने का आग्रह किया था और इसे भारत ने सहर्ष स्वीकार कर लिया. आणि खबरापत्रान आता घेऊया एक लहानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल. ओटीटी पर है किसकी धूम. थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो. उद्योग क्षेत्रांत गोंयांक नितळ आनी हरीत दवरून उद्देगीक क्रांती खातीर फुडाकार घेवचो. राज्य सरकार हे खातीर पुराय सहकार्य करतले अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स आनी इंडस्ट्रीच्या 117व्या आमसभेक ते ह्या वेळार उद्देग मंत्री माविन गुदिनो, GCCIचे अध्यक्ष प्रतिमा धोंड, उद्योजक श्रीनिवास धेंपो, संजय किर्लोस्कर आनी संजय आमोणकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. राज्यांत सरकार हरीत उद्देगांक प्राधान्य दिता. खंयच्याय परिस्थितीन कोळशाची हाताळणी वाडोवचे ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. नारी शक्तीचो सन्मान केला. पयले फावटी 117 वर्सांच्या उपरांत वुमन प्रेसिडेंट मॅडम प्रतिमा धोंड जाला. त्या खातीर खूब खूब अभिनंदन. Boosting for the eco-tourism and reducing the carbon footprint in logistics आमकां हाजेर भर दिवपाक जाय. ताच्या खातीर आमी जितक्यो जेटीज आनी बाकीच्यो इम्प्रुवमेंट करता आसतना थोड्या लोकांक त्यो कोळशा खातीरूच दिसता. म्हाका दिसता आमी थोड्या जाणांनी उलोवपाक जाय त्यो कोळशा खातीर न्ही. आमकां कोळसो आनी वाडोवपाचो ना. हांव परत परत सांगत आसा आमकां फक्त इको टुरिजम आनी वी वॉन्ट टू यूज दॅट एज द वॉटर टॅक्सी अँड फॉर द टुरिजम पर्पज. ताच्या खातीर आमी ह्या सगळ्या हाजेर जो आहा पळय खूब मोठ्या प्रमाणात भर दीत आसा. गोंय राज्य बायलांच्या फुडारपणा सकयल्या उदरगतीचें आदर्श मॉडेल जावंक शकता. राज्यांतल्या वट्ट स्टार्टअपांत बायलां आपमजत गट बरी प्रगती करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. गोंयांत अशा पद्दतीचे खूब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आनी वुमन ह्यो प्रत्येक विलेजींतल्यान आसा आनी चेंबर ऑफ कॉमर्सची जेन्ना प्रेसिडेंट स्वता वुमन जाता तेन्ना अशा पद्दतीचो वुमन लेड इकॉनॉमीक ग्रोथ आमी डेफिनेटली जॉयंटली गव्हर्मेंटाच्या बरोबर करपा खातीर हांव तुमकां प्रॉमीस करता. फुल्ली गव्हर्मेंट अलॉंग वीथ माय ऑल डिपार्टमेंट वी आर वीथ यू 100%. केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांच्या हस्तुकी आयज राजभवन अन्नदान येवजणेचो शुभारंभ जालो. दोनापावला राजभवना वयल्या पोन्न्या दरबार हॉलांत जाल्ल्या राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय आनी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी ह्या वेळार उलयतना गोंयच्या राज्यपालांची तोखणाय केली. राज्यपाल पिल्लय गोंयकारां खातीर सदांच वावुरतात अशें आर्लेकर हांणी म्हळें. राज्यपाल पिल्लय हाणें आपल्या वावरांतल्यान देशांतल्या हेर राजभवनां खातीर एक खाशेली देख घालून दिल्या अशेंय तांणी म्हळें. We all Goans, I also consider that I am in Goa, so I am a Goan now, though I am a Keralite now. I also consider as I am a Goan. We all Goans are very fortunate to have Pillai-ji as governor of ours. Not because he writes books, not because he is outspoken about many things, but because he works for the people of Goa. He works for all of us. Our Honorable Chief Minister has already mentioned about his work, what he has been doing. And he has called, we have got the finest governor so far. No governor had been working for our people so far.
ह्या वेळार गोवा स्ट्रीट प्रॉव्हिडन्स संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांक 1,20,000 धनादेश भेटयलो. तशेंच कॅन्सर आनी डायलिसिसच्या 40 दुयेंतींक राज्यपाल निधींतल्यान मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी मजत भेटयली. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांच्या पुस्तक विक्रींतल्यान मेळिल्ल्या रॉयल्टीची येणावळ ते अन्नदान येवजणेक दितले. Two publishers about 20 years they are publishing my books, not given a single pie as royalty. In the agreement in Kerala, author is ended as I am considered as a special author. 15% of the total printed amount I am entitled. In the name of this scheme, I contacted them because I can't ask them give me money and other things. Recently, our Kerala governor is there. Kerala Chief Minister, a strong opponent of my ideology in mind. Throughout my 50 years, I followed that ideology. राज्यपाल पिल्लय हांणी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी यात्रा करून राज्यांतल्या जनतेची जीण पळयल्या. राजभवन अन्नदान येवजण ही खाशेली येवजण फकत गोंयांतूच पळोवपाक मेळटा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. पयलेच फावटी आमचे हॉनरेबल गव्हर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लेजी हांच्यानी आपल्या स्वताचे रॉयल्टी फंडांतले पयशे जे बुक्सांतल्यान जी रॉयल्टी येता ते स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स ह्या NGO खातीर तांच्यांनी आपले हे पयशे दिल्या. त्याबद्दल हांव तांचे गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन खूब खूब अभिनंदन करता. नेटाक ताळयो वाजोवन तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. तांची बूक बरोवपाची हॉबी सगळ्या जाणांक खबर आसा आनी म्हाका दिसता मोर दॅन 200 बुक्स मल्याळम इंग्लीश इन डिफरंट लँग्वेजीस तांच्यांनी बरयली आनी ती बुक्स आतां डिफरंट लँग्वेजीत ट्रान्सलेट जाता. हांव खरोखरूच तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता. तांच्यांनी गोंयांतल्याय बी वेगवेगळ्या सब्जेक्टाचेर पुस्तकां बरयल्या. आणि खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज तेलंगणांतल्या निजामाबादांत राष्ट्रीय हळद बोर्डाचें उक्तावण केलें। निजामाबाद हळदी खातीर फामाद आसा अशें अमित शाह हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। हळद पिकोवपी शेतकारांक आतां एजंटांची गरज पडची ना। आंतरराष्ट्रीय बाजारांत भारतीय हळद पावोवपा खातीर सरकार यत्न करता अशें केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें। निजामाबाद कई दशकों से हल्दी की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ के किसान हल्दी सदियों से उगाते हैं, मगर उसको वैश्विक बाजार जितना मिलना चाहिए इतना दुनिया के बाजार में आपका हल्दी नहीं जाता है। ये बोर्ड बनने से 3-4 साल में ही निजामाबाद की हल्दी
दुनिया के ज्यादातर देशों में पहुंचेगी, इसका मुझे विश्वास है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज निजामाबादात किसान महासंमेलनाकूय संबोधित केले। ह्या वेळार उलयतना तांणी देशांतल्या हळद पिकोवपी शेतकारांक परबीं भेटयली। 4 दशकां सावन आशिल्ली हळद बोर्ड घडोवपाची शेतकारांची मागणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पुराय केल्या अशें गृहमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। 23 के चुनाव के दौरान मोदी जी ने यहां पर तेलंगाना में हल्दी बोर्ड की घोषणा की थी। अक्टूबर 23 में इसकी अधिसूचना जारी की, 25 में इसको शुरू किया और आज 29 जून 2025 को इसका टेम्पररी हेडक्वार्टर भी हमने चालू करने का काम कर दिया है। और अब हल्दी बोर्ड विधिवत रूप से काम चालू करने के बाद हल्दी के किसान बिचौलियों के भरोसे नहीं रहेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या 3 वांगड्यांच्या पंगडान कोलकाताच्या कायदो महाविद्यालयाचो दौरो केलो। सुरवातेक तांणी कसबा पुलीस स्थानकाच्या पंगडाकडे उलोवप केले आणि उपरांत कायदो महाविद्यालयाच्या पुलिसांकडे उलोवप केले। थळावे पुलिसेन महिला आयोगाच्या पंगडाक घडणूक थळाचे फोटो घेवपा पासत आडयल्या उपरांत तणाव उत्पन्न जालो। मात उपरांत पुलिसेक परवानगी दिवची पडली, कारण तो महिला आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वाचो भाग आसा। अस्तंत बंगाल सरकार आणि पुलिसेन आयोगाच्या पंगडाक कांयच सहकार्य करूंक ना अशें राष्ट्रीय महिला आयोगाचे वांगडी अर्चना मजुमदार हांणी सांगलें। ये हमें ना विक्टिम से मिलने दे रहा, ना हमें क्राइम सीन दिखाया, ना कोई फोटोग्राफ लेने दिया। पुलिस का कोऑपरेशन में लिमिटेशन है, वो नहीं चाहते कि हम विक्टिम से बात करें उसके पास खड़े रहे। पुलिस बोल रहा है कि कहाँ है हमें पता नहीं है। इमेजिन द डीसी डेप्यूटी कमिश्नर हु इज द नोडल ऑफिसर ऑफ द केस, शी डजंट नो वो कहाँ है। केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी अस्तंत बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारचेर खर टिका केल्या। पुराय अस्तंत बंगालात कायदो आणि सुव्यवस्था बिघडल्या अशें मंत्री प्रधान हांणी म्हळें। पूरा बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर डिटोरिएट कर रहा है, गुंडा राज शुरू हो गया है, महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित है बंगाल में। इस सरकार की कुंभकर्ण निद्रा टूटनी चाहिए, इनको जानी भी चाहिए। ओडिशातल्या पुरीत भगवान जगन्नाथ यात्रेचो आयज 3रो दीस। भगवान जगन्नाथ आपलो भाव बलभद्र आणि भयण सुभद्रा सयत आपापल्या रथाचेर विराजमान आसात। देश विदेशांतल्यान आयिल्ले लाखांनी भाविक व्हडा भक्तिभावान देवांचे दर्शन करतात। पुराय वातावरण भक्ती आणि उमेदीन भरलां। भगवान जगन्नाथ आपल्या भाव आणि भयणी वांगडा मा गुंडीच्या देवळांत प्रवेश करतात। त्या उपरांत 5 जुलयाक बहुडा यात्रा सुरू जातली। 8 जुलयाक निलाद्री विजय अनुष्ठान पुराय करून देव आपल्या मंदिरात परत प्रवेश करतले। त्या उपरांत ही रथयात्रा संपन्न जातली। ओदिशातल्या पुरीत भगवान जगन्नाथ रथयात्रे वेळेर जाल्ल्या खेटाखेटी उपरांत राज्य सरकारान पुरीचे जिल्लोधिकारी आणि पुलीस अधीक्षकांची बदली केल्या। ह्या खेटाखेटीत मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक 25 लाख रुपया लुकसाण भरपाई दिवपाची राज्य सरकारान घोषणा केल्या। पुरीत भाविक दर्शना खातीर देवळाच्या आवारात आणि रथाच्या लागीं एकठांय जाले तेन्ना आयज फांतोडेर सुमार 3 ते 4 वरां मदीं ही घडणूक जाली। राती सुमार 12:15 विधी जाले उपरांत दर्शन बंद केल्ले। मात परत दर्शन सुरू जातले तेन्ना दर्शन घेवपा खातीर भाविक व्हडा संख्येन थंय एकठांय जाले। फांतोडेर 4 मंगल आरती खातीर दारां उगडली तेन्ना भाविक एकदम रथा वटेन धांवले आनी खेटाखेट जाली। ह्या खेटाखेटीत 3 जाणांक मरण आयलां। ओडिशाचे मुखेलमंत्री मोहन चरण मांझी हांणी ह्या घटनेचेर दुख उक्तायलां, तर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी ह्या घटणुकेचेर दुख उक्तायलां। आपणे मुखेलमंत्र्यांकडे उलोवप केले। राज्य सरकार आणि प्रशासन कारवाई करता अशें तांणी सांगलें। वहाँ की सरकार और विशेष करके अभी मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी का एक संवाद ट्वीट के माध्यम से आई है, एक्स की पोस्ट उन्होंने किया है, उन्होंने उसकी जिम्मेवारी लिया है और उचित कार्रवाई उठाएंगे, ये आश्वस्त भी किया है। मेरा पूरा भरोसा है पूरी में स्थिति को सुधारने का कोशिश किया जाएगा और वहाँ की सरकार। आयज 19वो सांख्यिकी दीस।
हो दीस दर वर्सा प्रोफेसर प्रशांतचंद्र महालानोबिस हांच्या यादीक मनयता। प्रोफेसर महालानोबिस सांख्यिकी आनी आर्थीक येवजण मळावयले नामनेचे व्यक्तिमत्व आशिल्ले। आयज ह्या निमतान दिल्लीत एक कार्यावळ जाली। हातूंत यादस्तीक नाणे आनी हेर प्रकाशनांचे उक्तावण केंद्रीय सांख्यिकी आनी कार्यावळ चालीक लावपी मंत्री राव इंद्रजीत सिंग हांच्या हस्तुकीं जालें। अमेरिकेत आयोबात काउन्सिल ब्लफ हांगसर सुरू आशिल्ल्या अमेरिकन उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीत भारताची खेळगडी तन्वी शर्मा हिणे युक्रेनच्या पॉलिना बरहोवा हिका 21-14, 21-16 अशा सेटांनी हारोवन बायलां एकोडी गटाच्या निमण्या फेरयेंत प्रवेश केला। आयज निमण्या फेरयेंत तिचो खेळ चीनच्या बिवेन झांग हिच्या वांगडा जातलो। हो खेळ भारतीय वेळेप्रमाण रातच्या 8:30 वरांचेर सुरू जातलो। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 25.9 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्र्यांनी मन की बात कार्यावळींतल्यान आणीबाणीक विरोध केल्ल्या लोकांचो काडलो उगडास। मेघालयच्या एरिसेल्काच्या प्रधानमंत्र्यांनी केले कौतुक। योग दीस आनी धर्मीक यात्रांचेरूय केले मन की बात कार्यावळीत उलोवप। राजभवन अन्नदान येवजणेचो शुभारंभ। राज्यपाल आपल्या पुस्तक विक्रींतल्यान मेळिल्ल्या रॉयल्टीची येणावळ दितले ह्या येवजणेक। उद्योग क्षेत्रांत गोंय नितळ आनी हरीत दवरूंक पुढाकार घेवचो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत। आणि राष्ट्रीय हळद बोर्डाचे मंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकीं जाले उक्तावण। निजामाबादांत शेतकार रॅलीक केले संबोधीत। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय डीडी न्यूज पणजी, फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच डीडी चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाच्या खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। आनी इतल्यान खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।